पोरणे गोंयांतली 14 दायज स्थळां संरक्षीत करपा खातीर बाय लॉज संसदेत मांडटले अशी माहिती केंद्रान उच्च न्यायालयाक दिल्या। संरक्षीत स्मारकां खातीर बाय लॉज निमाण्या पावण्यार आसात। ह्या मसुद्याक नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीन मान्यताय दिल्या अशी माहिती केंद्र सरकारान उच्च न्यायालयाक दिल्या। ह्या क्षेत्रात आतां मेरेन दिल्ल्या सगळ्या परवानग्यांची वळेरी 6 जुलय मेरेन सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान चीफ टावन प्लॅनराक दिल्या। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 7 जुलयाक जातली अशी माहिती मेळ्ळ्या।